येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. पुर्तुगेजांनी नश्ट केल्ली देवळां परतून बांदतलोच हे फावट दिल्लीक सावन उलयलो मुख्यमंत्री. म्हणटा आमची संस्कृताय सांबाळपा खातीर हे चल्ला यत्न. फातोडेर 4 वरांचेर म्हापसा कुचेली लागसार झाडाक धप्को दिल्ल्यान बेळगांवच्या 3 तरणाट्यांक आत्ताक मरण, 4थ्याक वायट दुखापत. पुलीस फकत हेल्मेटकारांच्याच फाटीक काय पिवन नेटान गाडी चलोवप्यांचेर करतात कारवाय, मोठो प्रश्न. पेडणेच्या नुस्त्या मार्केटाक कोण ना काय वाली, पडल्यात कुस्टांनी, फुटल्यात नळे, पावस तेकलो अजून कामां अर्ध्यारूच. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारांत. आता बातमी कोविडाची. फाटल्या 24 वरांत भारतात 2226 नव्या संसर्गाची नोंद जाल्या, जाल्यार 65 जाणांक मरण आयलां. एक्टीव केसींनी लेगीत मातसो उणाव जाला, जाल्यार हेर देशांनी नव्या मंकी पॉक्स रोगाचे दुयेंती चड प्रमाणात सापडल्यात. भारतात शेनवारा 2226 नवे कोविड-19 संसर्गाची नोंद जाल्या, जाल्यार सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 14,955 जाला, अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान आयज नोंदणी केल्ल्या अधिकृत आंकड्या प्रमाण दिसून आयलां. 65 जाणांक मरण आयलें. वट्ट संसर्ग जाल्ल्यांतले 0.3% सक्रिय दुयेंती आसात. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण राष्ट्रीय कोविड-19 बरे जावपाचें प्रमाण 98.75% आसा. 24 वरांच्या काळात सक्रिय कोविड-19 केसलोडांत 41 दुयेंती उणे जाल्ल्याची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 2226 नवे दुयेंती, 24 वरांत 65 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.50%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.50%. कोविड-19 परस मंकीपॉक्स वेगळे तरेन पातळटा. भारतांत आतां मेरेन एकूय मंकीपॉक्स मेळूंक ना, पूण देशभर कोरोना ल्हव ल्हव वाडपाक आनी पातळपाक लागिल्ल्यान लोकां मदीं भंय निर्माण जाला. WHO पिडेस्त देशां वांगडा वावुरता आनी पिडेस्त जावंक शकता अशा लोकांक सोदपाक आनी आदार दिवपाक आनी दुयेंस कशें वेवस्थापन करचें हाचे विशीं मार्गदर्शन दिवपाक दुयेंसांचेर देखरेख दवरपाचो विस्तार करपाचो यत्न करता. मंकीपॉक्स स्वता पुरतो मर्यादीत. भुरगीं, गुरवार बायलो वा रोग प्रतिकार शक्त उणी जाल्ल्या व्यक्तीक ताचो चड मार. काँगो बेसीन क्लेडाच्या तुळेंत मरण येवपाचें प्रमाण 3.6% आसा. स्मॉलपॉक्साच्या तुळेंत मंकीपॉक्स चड सौम्य. जोर, तकली दुखप, फोड, फ्लू सारकी लक्षणां सुमार 3 सप्तकांत बरे जातात. मंकीपॉक्साक लागून कुडीत आशिल्ली लसिका ग्रंथी वाडटात. मुयो, माकड, चानयो चाबल्यार वा घाव जावन वा संसर्ग जाल्ल्या जनावरांच्या रक्तांतल्यान दुयेंस पातळटा. गायांच्या थेट संपर्कांतल्यान मंकीपॉक्साचो रोग जनावरांतल्यान दुसऱ्या मनशाक पातळटा. तशेंच तो एका मनशा पासून दुसऱ्या मनशाकूय पातळटा, पूण तो उणोच दिसून येता. खोकली वा शिकेच्या हवेंतल्यान येवपी थेंबाच्या संपर्कांतल्यान पातळटा. तशेंच व्हायरसान दुशीत जाल्ल्या पदार्थांच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संपर्कांतल्यान येवंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आमची संस्कृताय तिगोवन दवरपाच्या हेतान पुर्तुगेजांनी मोडून उडयल्ली देवळां सरकार परतून बांदपाक सोदता, तातूंत कितें वायट आसा? मोडून उडयल्लें देवूळ परतून बांदप हें म्हजें स्पश्ट मत, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान परतून एकदां सांगलें. गोंयांत राज्यांत सुमार 26% क्रिस्तांव लोकसंख्या आसा आनी हालींच्या काळात कांय हिंदू संस्था मोडून उडयल्ल्या देवळांच्या सुवातेचेर जायत्यो इगर्जी बांदल्यात असो दावो करतात. पळयात मुख्यमंत्री कितें सांगपाक सोदता तो. वेंचणुके आदीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयांत पुर्तुगेज राजवटींत नश्ट जाल्लीं सगळीं देवळां परतून बांदतलो अशें जाहीर केल्लें. भाजपा सत्तेर आयले उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपल्या अर्थसंकल्पीय भाशणांत देवळां परतून बांदपा खातीर 20 कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय वांटप केलें. हाचेर मुख्यमंत्री सावंत हे खेपे दिल्लीक सावन उलयलो. आयकात. और दूसरी बात, जो 450 साल में पोर्तुगीज ने वहाँ की जो मूल संस्कृति हिंदू संस्कृति थी वो नष्ट करके वहाँ पे जो भी तब कन्वर्जन किया होगा और वहाँ के मंदिर बाकी सभी संस्कृति नष्ट करने के लिए जो किया उसका समझो हम पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं, तो उसमें गैर क्या है? मुझे तो लगता है कि जो जहाँ जहाँ पे यानी अभी भी मंदिर उद्ध्वस्त की स्थिति में पड़े हुए हैं, तो फिर से एक बार वो संस्कृति जतन के लिए मंदिर बनाना चाहते हैं, तो मंदिर बनाने में हानि क्या है? वो मंदिर बनाना चाहिए, ये तो मेरा स्पष्ट रूप से मत है. और इसीलिए तो गवर्नमेंट ने 20 करोड़ ऑफ रुपीस इस बजट में हमने ईयरमार्क किए हैं.
सावंतान एकरूप नागरी संहिता ही संहिता गोंया वरवीं हेर राज्यांनी ती चालीक लावची अशें सांगले. गोंयांत एकरूप नागरी संहितेचे मॉडालिटीचेर चर्चा करपा खातीर हेर राज्यांतल्या मुख्यमंत्र्यांनी ताजी भेट घेतिल्ली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. बड़े गर्व के साथ कहता हूं, गोवा लिबरेशन से लेके यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करते आ रहा है. चाहे हमारी चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की थी, तभी भी उसके बारे में सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन हुआ था. और पुष्कर सिंह धामी हो या बाकी जो पर्सनली इसके बारे में हमेशा के लिए डिस्कशंस करते हैं. लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गोवा में है लिबरेशन से के आज तक हम फॉलो करते हैं. मुझे लगता है कि बाकी राज्य में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना चाहिए. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयज फांतोडेर 4 वरांचेर कुचेली म्हापशा जाल्ल्या एका भयंकूळ आगशीमेतांत बेळगांवच्या 3 तरणाट्यांक आतंकात मरण आयलें. जाल्यार 4थ्याक गंभीर दुखापत जाल्या. कुचेली रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या झाडाक गाडयेन नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात जालो. पळयात. या अपघातात मरण आयिल्ल्या 3 तरणाट्यांची वळख नायर आंगोलकार पिराय 28 वर्सां, रोहन गडक पिराय 26 वर्सां आणि सनी अनवेकार पिराय 31 वर्सां अशी आसा. या अपघातांतल्यान एकमेव जितो उरिल्ल्याचें नांव विशाल करेकार ताका उपचारा खातीर जीएमसीत व्हेला, पूण ताची स्थिती गंभीर आसा. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मडगांव कोंबाच्या रस्त्याची दयनीय स्थिती पळोवन थंय कितलेशेच अपघात जावं येता हाचो गोवा 365 आढावो घेतल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी तातूंत लक्ष घालून कोंबा गटार पायपलायन घालपा खातीर खणून काडिल्ल्या रस्त्याची दुरुस्ती कामाक सुरवात केल्या. शुक्रारा आमी हो इश्यू हायलायट केल्लो जो कोंबा पॉप्युलर स्कूल आसा त्या वाठारांत सिवरेज पायपलायन घालपा खातीर रस्तो खणिल्लो. फाटलो 1 म्हयनो जालो रस्तो खणून तसोच आशिल्लो आनी तेजें डांबरीकरण करूंक नाशिल्लें आनी कांयच काम करूंक नाशिल्लें. त्या कारणां खातीर ह्या वाठारांत जे लोक रावतात तांकां त्रास जाताले. तशेंच हांगा एक्सिडंटूय जाताले. आमी ही न्यूज दाखयल्या बरोबर आतां आयज आयतारा ह्या रस्त्याचे दुरुस्तीचें काम चालू केल्लें आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. पणजे ते आक्षी मेरेन NH66 महामार्गाचेर चुकीचे सायनबोर्ड घातिल्ल्याचो प्रश्न गोवा 365 परतून एक फावट उजवाडाक हाडलो. पूण महामार्गाच्या सायनबोर्डा बाबतींत संबंदीत अधिकारी आजुनूय शिटूक जावंक ना अशें दिसता. जाल्यार कांय सायनबोर्ड हायलायट केल्या उपरांत धांपून दवरिल्ले. आतां घातिल्लो नवो बोर्ड प्रवाशांक सारकी वाट दाखोवपाक बदला चडूच घुस्पता अशें दिसता. पळयात. सो आतां तुमी हे सायडीक पळयात, ह्योय बांबोलीम GMCच्या ऑपोजीट फ्रॉम मारगांव टू पेंजीम बस स्टॉप सर्वीस रोड सायडीक आनी थिगा एक सायन बोर्ड आसा. तो सायन बोर्ड तुमी त्या बारीक त्या सायन बोर्डाक पळयत जाल्यार ह्या सायन बोर्डाचेर डायरेक्शन दाखयलेलें आसा, लेफ्ट एंड गो स्ट्रेट पेंजीम ओ मेर्से. तूं जर लेफ्ट आनी स्ट्रेट वचत जाल्यार तूं मेर्शेय पावना आनी पणजेय पावना, पूण तूं पावता 2 पावल अशें बरें दिसता. अदीक बरो हो सायन बोर्डूच नासलेलो. हो सायन बोर्ड तर तूं पळोवन वचत जाल्यार ह्या डायरेक्शनाचेर तूं मेर्शेय पावचो ना, पणजे पावचो ना, पूण 2 पावल आनी खंय पावत तो सांगोंक जायना. हे आसा आमच्या रस्त्याचे सायन बोर्ड हे बांबोलीम GMCच्या ऑपोजीट सर्वीस रोडाचेर फ्रॉम मारगांव टू पेंजीम. पेडण्या नुस्त्या मार्केटाची अवतिकाय जाल्या. शपराचे नळे लेगीत गेल्यात. जाता तितले बेगीन ते सारके करचे आनी फुडली दुर्घटना टाळची. नितळसाणेचेर लेगीत लक्ष मारचें जेणे करून वेगवेगळ्या दुयेंसांक लोकांक तोंड दिवचें पडचें ना. काँग्रेसीचो फुडारी जितेंद्र गांवकारान पेडण्या नगरपालिकेच्या नगर अध्यक्षा कडेन मागणी केल्या. गोंयांत पावसाक सुरवात जाल्या, पूण पावसा पयलीं जावपी सरकाराच्या कामांत आजून आळशापणूच दिसून येता. पेडण्या नुस्त्या मार्केटाची अवतिकाय जाल्या. फाटलीं कितलींशींच वर्सां मार्केटाची दुरुस्ती सारकी जावंक ना. नगराध्यक्षान जाता तितले बेगीन पावसा पयलीं नुस्तें मार्केटाचो प्रश्न तडेक लावचो आनी येता त्या पावसांत लोकांक थाकाय दिवची अशें काँग्रेसीचो फुडारी आदोगाद जितेंद्र गांवकारान मागलां. आयकात ताका. पावसाळो लागीं येता आनी ह्या पावसाळ्यांत नितळसाण आसूंक जाय जेणे करून रोगराई पसरूंक जायना. आज एक पेडण्या टावनान एक वास्तू आसा ती म्हणजे नुस्त्या मार्केट. ताजो खूब चर्चा सुरू आसा आयच्या हितून आनी ही गेली कित्येक वर्सां हेजी डागडुगी करून तितली जावंक ना.
जी जावपाक जाय आसली. सो आमचे नवी निर्वाचित नगराध्यक्ष तांचे कडेन विनंती आसा की तांणी तेजे पयल्या हेतून हे नुस्तें मार्केटाचें काम हातीन घेवचें आनी मान्सूनाच्या पयलीं जे छपराचे नळे बिळे गेल्ले आसा ते वेवस्थीत घालचे, जेणे करून अपघात कोणाचो जावचो ना. जी सगळी नुस्तें विकपी महिला आसा ही चडशी जाण जाणटी आसा, सो तेंच्या हेल्थाक तो प्रॉब्लमूय आसा, नितळसाणाचोय प्रॉब्लम आसा. एकंदरीत सगळो विशय लक्षांत धरून माझे रिक्वेस्ट आसा नगराध्यक्ष पेडण्याच्या म्युन्सिपाल्टी कडच्या की ताणें जेतून जातीन लक्ष घालचो आनी बेगींतल्या बेगीन हेची डागडुबकी करची, जेणे करून सगळ्यांचे आरोग्य वेवस्थीत रावतलें आनी वेवस्थीत गिरायकांकूय थंयसर वचपाकूय सोय जातली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. इंधनाचे दर उणे करपाच्या निर्णया वयल्यान काँग्रेसीन भाजपा सरकाराचेर टिका करून हो फक्त प्रसिद्धी स्टंट असो आरोप केला. जर सरकाराक लोकांचो खरोच हुस्को आसा जाल्यार इंधनाचे दर 60 रुपया मेरेन देंवोवपाचो आव्हान काँग्रेसीन राज्य सरकाराक दिला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामणान पेट्रोलाचे दर 9.5 प्रति लिटर आणि डिझेलाचे दर 7 प्रति लिटर उणे करपाची घोषणा केल्ली आणि सरकाराच्या तिजोरीचेर वर्साक सुमार 1 लाख कोटीचो परिणाम जातले अशें सांगिल्ले. CLPचे उपफुडारी आणि मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान हे गजालीचेर खर प्रतिक्रिया दिल्या. भाजपा सरकारान पयलीं इंधनाचे दर हिसपा भायर वाडयले आनी आतां मातशे उणे केल्यात. हे फकत वेंचणुके खातीर लोकांक भुलोवपाची कामां करतात असो आरोप संकल्पान केला. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ह्या गव्हर्मेंटान ज्या प्रमाणे जो प्रायस वाडयलेलो आसा, आयज तुमी मुद्दाम पळोवपाक गेले जाल्यार पेट्रोल डिझल आयज खंयसर पावयलेले आसा हेंच्यांनी. LPG गॅस सिलिंडर जी किंमत आसलेली 360 रुपीज आयज 1000चेर पावयलेली आसा. आनी आयज काल तेंच्यांनी फक्त एक स्टंट केल्लो आसा, एक नाटक म्हणटा पळय तशें केल्लें आसा. डेली उठून पेट्रोल डिझल वाडयत रावले आनी काल तेंच्यांनी 7 रुपया डिझलाचेर आनी 9.5 रुपया पेट्रोलाचेर दिले. हे फक्त एक स्टंट केल्लो आसा. जे डिझल्स आनी पेट्रोल वाडल्या कारणान सगळे ग्रॉसरी आयटमाच्या पोतान, व्हेजिटेबलाच्या पोतान सगळे आयटम वाडलेले आसा, इतले म्हारग जाल्लेले आसा. ते काय आतां कमी जावपा ना झप करून. सो हो पेट्रोलाच्या आनी डिझलाच्या हो जो काल स्टंट केल्लो आसा पळय, हो फक्त एक इलेक्शनाक लागून गिमीक आसतलें. कित्याक आतां रोखडे इलेक्शन्स येता, इतली वर्सां तेंच्यांनी वाडोवन आयज खंय 100चेर तेंकेलेले आसा. जे पेट्रोल डिझल आमकां 60 रुपयान मेळटाले ते 100चेर येयले आसा. आनी आतां ही जी केला पळय हो एक फक्त स्टंट हे गव्हर्मेंटाक. म्हाका दिसना हे गव्हर्मेंटाक कसलोच रायट आसा. कित्याक आयज खरो जर हक आसा जाल्यार गोंयांक हे पेट्रोल आनी डिझल लोकांक म्हणटा ते 60 रुपयान मेळोंक जाय. आनी हे जर गव्हर्मेंट करता जाल्यारूच आमी तांकां खरो म्हणटले बाबा तुमी लोकांक लागून हो गव्हर्मेंट चलयता. नाल्यार फक्त तुमी स्वार्थाच्या फायद्याक लागून आनी फक्त तुमचे जे क्रॉनीक कॅपिटलिझम आसा जशे अडानी जिंदाल हांकां बेनिफीट दिवपाक लागूनच तुमी करता. सरकारान पंचायत वेंचणुकेच्या आरक्षणा बाबतीत नाटकां केल्यार पालिकेचे वेंचणुके प्रमाण सर्वोच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी संकल्पान दिल्या. सुद्दां आसूं म्युन्सिपाल्टी आसूं, जेन्ना लोकांचेर अन्याय जातलो जाल्यार आमी दिसता आमी खंयचो दोगी रावपाना. कित्याक आयज पर्यंत कितें आमी फक्त कॉन्स्टिट्युन्सीचेच हे न्हू, आख्खे गोंयभर आमी एजिटेशन केल्लेलें आसा. ते मागीर यूथ काँग्रेसीच्या टायमार आसूं, NSUच्या टायमार आसूं, हे आमी पार्टी PCCचे ऑर्गनायज आमची एक टीम आसा, जी टीम आमचे आख्खे गोंयभर करता. आनी दर हे पंचायत इलेक्शनाक जर हे कितें नाटकां करपाक सोदता आनी जर ते रिजर्वेशना कडेन कितें प्रॉब्लम करपाक सोदता जाल्यार डेफिनेटली ज्या प्रमाणे आमी तेन्ना सुप्रीम कोर्ट पर्यंत गेलेले, ह्या फावटी सुद्दां आमी तयार आसा ते घेवन फुडें वयपाक लागून. नवे राजभवन बांदपाची गरज ना अशें संकल्पान दाखोवन दिले. ताचे बदला फाटल्या कांय वर्सां सावन फारीक करूंक नाशिल्ल्या समाज कल्याण येवजण्या खातीर हो निधी वळोवचो असो आरोप ताणें केला. गरीब लोक जे त्रास काडटा आयज लोकांक जी स्किमी केल्लेली आसा गव्हर्मेंटान ते स्किमीचो बेनिफीट मेळना. आयज लोकांक एड्युकेशनल लोन मेळना. जे कोण शिकपाक सोदता तांकां लोन मेळना, एड्युकेशनल लोन. DSS स्कीम तेजो बेनिफीट मेळना. आमचे गृह आधार तेजो बेनिफीट मेळना. लाडली लक्ष्मीची 2018 अजूनही पेंडींग आसा, अजून तांकां ते पयशे मेळना. जेन्ना पब्लिकाक जो बेनिफीट मेळोंक जाय तो तांकां मेळना. हे राजभवन घेवन करतले कितें आमी? हो राजभवनाचो बेनिफीट कोणाक आसा? इतले सुंदर राजभवन आख्खे इंडियेक खंयसरूच आसपाना. ते सगळ्यांक बेस्ट राजभवन म्हणटा ते गोंयान आसा. इतले ब्युटिफूल थंयसर आनी सेकंड राजभवन येवपाची गरजूच ना.
आनी तेवूय बीन सेकेंड राजभवनाचो फावंडेशन खंय त्याच प्रिमायसाच्या भितर घालता. म्हाका दिसना हेजे भितर कितें आसा, म्हाका दिसता हेज्या फाटल्यान खंय तरी परत हिडन एजंडा आसा काय म्हणून. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. काल राज्याच्या जायत्या वाठारांनी पावसाळ्यान हजेरी लायली. IMDन जरी राज्यातले येलो अलर्ट काडून उडयला असले तरी हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 26 तारीख मेरेन पावस झडटलो. जाल्यार आयचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतले. पळयात. बे ऑफ बंगालात कमी दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्यान फाटल्या सप्तकांत पेडण्या वाठारांत 100 मिलीलिटर पावसाची नोंद जाली. IMDन राज्यांतलो येल्लो अलर्ट कमी केल्लो आसलो तरी 22 ते 26 मेरेन कांय वाठारांनी पावस घालून घेतलो. जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतलें. उपरांत कांय दिसांनी तातूंत 1 ते 2 डिग्रीन वाड जावं येता. गोंयांत नुस्तेंमारी करप्यांक हवामान खात्याची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. 22 ते 26 मेरेन राज्यांत पावस, चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस. 2 दिसां उपरांत तापमानान 1 ते 2 डिग्रीन वाड. नुस्तेंमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.